live and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या उदाहरण का फौसला मार्कोस वांजेल 3रो अध्याय वाक्य 13. मार्कोस वांजेल 3रो अध्याय मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 to 19 13-19 वाक्य मनसर. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आणि आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरसीन आपयलें आनी ते ताचे सरसीन आयले आपल्या सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. ताणें 12 जाणांक विसलें. देवसर धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जाण हे सिमोन जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोआव तांकां ताणें बोअर्गेनेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलिप, बार्थोलोमेव, माथ्यू, तोमास, अल्फेवचो पूत जाकोब, ताद्देव, देशभक्त सिमोन आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. जेजू आमकां 12 जाणां आपोस्तलांक विसरून काडचे. तो दोंगरार सोडलो म्हळ्यार ताणें दीस आनी रात मागणें केलें, उपास मागणें करून त्या आपोस्तलांक ताणें लागीं आपयलें आनी तांचें नांवां काडून तांकां 2 संगती तांकां दिल्यो. एक आपणा सांगता रावोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक. हे गरजेचें आयचो संदेश. जेजून आमकां ह्या संवसाराक धाडलां जाल्यार आनी आमचें जिवीत देवाचें उतर सांगता जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी 40 अध्यायांत 2 वाक्यांत आमकां अशें सांगता देवाचें उतर. 40 अध्याय वाक्य 2. सर्वेस्परान तुका रचलां, आवयच्या गर्भान तुका आकारला आनी तो तुका आदार दिता. तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हळ्यार आज जाकोब ना, म्हज्या आनी तुजें नांव घालून वासियेत, म्हज्या सेवका हांवें विसरून काडलेल्या जेशुराना भिये नाका. आज देवान सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका आवयच्या गर्भांत आकारला आनी ताणें म्हाका आनी तुका रचलां आनी तो म्हाका आनी तुका आदार दिता. हेच उतरां हांगा जेजू सांगता, तुमी म्हजे सांगता रावोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक. जेजून म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक धाडलां जाल्यार ताचे सांगता रावोंक आनी ताची सुवार्ता परगट करूंक. आज आमकां ते क्वेश्चन घाली, आमी जेजू सांगता आसांगी आसल्यार मात्र सुवार्ता परगट करूंक जाता. जेजू थंय ना जाल्यार सुवार्ता परगट करूंक जायना. कित्याक सोर्स सगळ्यो संगती जेजू थावन आमकां मेळच्यो. जेजू शिवाय दुसऱ्या कोणातावणी ह्यो संगती आमकां मेळोवंक साधना. जेजू मात्र असो सोर्स म्हळ्यार थंय थावनूच आमकां मेळचें तें. ताचे सांगता रावल्यार मात्र. देखून जेजू हांगा सांगता न्ही, एक दाखवालीचो फांटो दाखवालीक सांगतानातले शिवाय तो फळ दिवंक शकना. आनी जेन्ना दाखवालीचे फांटे ताका लागून आसतात त्या दाखवालीच्या मेन त्या फांटे त्या मेन झाडांत हांव त्या फांट्यांक ईट वेता, त्या फांट्यांक जाय जाल्यार प्रोटीन्स मेळटा, त्या फांट्यांत हांव दाखो मेळटात. तशेंच जेजू आमचें मूळ केंद्र. जेजू म्हळ्यार एवकरिस्त म्हळ्यार सक्रामेंत. ताचे सांगता आमी रावल्यार मात्र आमी ह्या संवसारांत जेजूचे मगाचे भुरगीं जावन जिवंक जाता. जेजूचे मगाचे सीस जावन जिवंक जाता. जेजूचे आपोस्तल जावंक जाता. जेजून पयले आज विंचून काडले सीस आपोस्तल ताणें विंचून काडूना, सिसांक विंचून काडले. कित्याक ताच्या सांगता रावोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक. ताच्या सांगता रावोंक पयले. ताच्या सांगता रावचें म्हळ्यार आमी जेजूचे सीस जावचे. सुवार्ता परगट करचें म्हळ्यार ताचे आपोस्तल जावचे. हे सीस आपोस्तल जाल्ले केदाळा जेजू पुनर्जीवन जावन ताचेर स्वास दवरून तांकां तसलो अधिकार दिवन आनी पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रत्म देवन आयिल्ल्या उपरांत हे सीस आल्ले आपोस्तल जाले. जे पयले सिसांचें एनॉयंटींग, ताचे उपरांत आपोस्तलीक एनॉयंटींग. देखून सीस जाल्या शिवाय कोणाचेंय आपोस्तल जावंक जायना. देखून सीस जाल्या शिवाय जेजू सांगता रावल्या शिवाय जेजूची सकत तुवें आपणायल्या शिवाय जेजूच्या मोगांत तुवें रावल्या शिवाय तुज्यान सुवार्ता परगट करूंक जायना, तुवें आपोस्तल जावंक जायना. देखून 2 एनॉयंटींग जेजून तांकां दिल्ली. पयलें सिसाचें एनॉयंटींग तांकां लागीं आपयलें. तांकां पळया सीदा सांगता तो, पळया
आपणा सांगाता आसचे खातीर 14वें वाक्य आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक वेंचले. आतां जेजू आसता म्हणसर ते आपणा सांगे आसले मात्र कित्याक जेजू सांगता रावण ते जेजूचें उतर आयकताले, देवाचें उतर आयकताले. सुवार्ता तांणी परगट करूंक वचूनात, ताच्या सांगता आयकताले आनी ताच्या सांगता वेताले, ताच्या सांगता आसले. पूण जेन्ना तांचेर पवित्रात्मो देवून आयलो पेंतेकोस्ता दीस, ते धैर्यान भरले. ताच्या मागीर अपोस्टोलीक एनॉयंटींग तांकां मेळ्ळें आनी ते सुवार्ता परगट करूंक लागले. एक फावटी तांकां प्रॅक्टिकली धाडलां, प्रॅक्टिकल वचून 22-70 जाणांक धाडलां, 12 जाणां सिसांगी धाडलां, पिडा शिडा गूण करून तांकां धाडलां. कशें करतात पळयचें न्ही. मागीर अपोस्तल जाल्या उपरांत अपोस्तलांचें ट्रेनिंग जेजून तांकां 3 वर्सां दिल्लें. ताच्या उपरांत ताका अपोस्टोलीक एनॉयंटींग मेळ्ळें. देखून आज आमी समजून काण घेया, आमी जेजू सांगता आसांगी ना जाल्यार आमी जेजू सांगता रावोंक प्रयत्न करया. आमकां ह्या संवसाराक धाडलेलो उद्देशीत जेजू सांगता रावोंक, जेजू सांगता जियोंक, जेजूचो संतोश भोगोवंक. हर एका संगतींनी जेजू सांगता आमी आसूंक. आमी संवसाराचे न्हय, संवसाराचे मनीस संवसारान जियेतात, पूण हांव आनी तूं संवसाराचे न्हय. आमी जेजूची भुरगीं जाल्या उपरांत आपल्या बापाय सांगता भुरग्यांनी आसाचे. आनी पवित्र सभा जावन आसा जेजूची पतीन आनी तेच्या सांगता आमी आसाचे. देखून आमी घुसपट गोंदळ करचो न्ही. आज थोड्यांक खंयची पवित्र सभा कली म्हणून समजून काण घेवंक जायना. आयिल्ले कडेन पुरा वचून मस्त घुसपट गोंदळ करून काण घेतात. देखून जावन सांगते आमी आमच्या मतीन धरया, आज जेजू सांगता रावोंक. जेजून म्हाका आनी तुका वेंचून काडलां, म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक धाडलां. जेजू सांगता रावोंक आनी ते सीस म्हळ्यार जेजू सांगता पांयां तळा बसून ताचें उतार आयकोंक, ताचें उतार आमी नियाळूंक, तें उतार आमी वाचूंक. आमी सीस जावन आमकां एनॉयंटींग केलां, जेजून अभिशेक केला. जर हातूंत आमी फावो बरी बऱ्यातान रावता जाल्यार, बऱ्यातान फुडें सरता जाल्यार आमकां मागीर अपोस्टोलीक एनॉयंटींग जेजू खंडीत जावन दिता. ते दाळा आमकां सुवार्ता परगट करूंक जाता. देखून आज आमी समजून काण घेया जेजूची खुशी कितें आमच्या जिवितांत ती जारी जावं दी. आनी जेजूची खुशी इतलेंच हांवें आनी तुवें ताच्या सांगता रावोंक आनी हांवें आनी तुवें ताची सुवार्ता परगट करूंक. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.